गोयात पहिले चिल्ड्रन्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जाता। बुलबुल चिल्ड्रन्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल या नावानय फेस्टिवल अशें तेका नाव दवरला। 9 ते 13 जानेवारी अशे 5 दीस मडगावच्या रवींद्र भवनात भारतातल्या आणि संवसारातल्या वेंचीक फिल्मांचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मिडियाक माहिती दिली। 9 ते 13 जानेवारी मजगती मडगावच्या रवींद्र भवनात BCIFF म्हळ्यार बुलबुल चिल्ड्रन्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जातले। गोयच्या अंतरंग प्रोडक्शनान रवींद्र भवन मडगाव आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाचे मजतीन ते घडोवन हाडपाचे केला। 10 वर्सां वयल्या पिरायेच्या विद्यार्थ्यांक वा भुरग्यांक मोफत सिनेमा पळोवपाक मेळटले। 18 वर्सां परस चड पिरायेच्या लोकांक पळोवपाक जाय आसत जाल्यार 200 रुपयांची रजिस्ट्रेशन फी भरून पळोवं येतात। Friends, we welcome you to Goa's first Children International Film Festival. पहिले गोयचे बुलबुल चिल्ड्रन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आम्ही 9 जानेवारी पासून 13 जानेवारी रवींद्र भवन मडगाव हांगासर आयोजन करता। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी रवींद्र भवन मडगाव आणि अंतरंग हांच्या मार्फत हे फिल्म फेस्टिवल जाता। स्वतः हांव मुख्यमंत्री एज अ पॅट्रन आसा। बाप एक्स चीफ मिनिस्टर आणि मडगावचे आमदार दिगंबर कामत हाजे चेअरमॅन उरतले ह्या पुराय इव्हेंटाचे। दामोदर नाईक ह्या चेअरमॅनाचे वायस चेअरमॅन आसतले ऑफ BCCIF। बाकीचे सगळे ह्या जे वर्किंग कमिटी आणि बाकी सगळे जणांच्या खातीर काम करतले। द फर्स्ट थिंग आम्ही 50+ इंटरनॅशनल चिल्ड्रन फिल्म्स ह्या फिल्म फेस्टिवलात दाखयतले। ओके, पयलीच फावटी अशा पद्दतीचे फेस्टिवल मडगावात जाता हे जे खास करून आकर्षण आसा। हाजे विशेष करून डेट 9 जानेवारी तुमकां म्हटला तशें वेन्यू रवींद्र भवन मडगाव। स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म्स विल बी फ्रॉम अबाउट 10 years ऑफ द एज ग्रुप हांच्या खातीर सगळ्यां खातीर आसतले। 18 वर्सां वयले जे कोण हेका पार्टिसिपेट जावपाक शकता आतांच तांच्यांनी म्हटलें त्या प्रमाणे 200 रुपीज तेंच्यांनी वन टायम पे करपाचे आनी 5 दिसाची फिल्म त्या 200 रुपीज चार्ज करून सगळ्या जाणांक पळोवपा खातीर 200 रुपीजानूच ती जातली। ऑल द स्कूल स्टुडंट्स वील हॅव टू 3 hours प्रेजन्स त्या थंयसर उपस्थित रावपा खातीर तेंच्यांनी उपस्थित रावपाक तांकां वेगवेगळ्यो डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळी फेसिलिटीज प्रोवायड केल्या। मोर दॅन 55 फिल्म्स थंय स्क्रीन जातली। 12 कॉम्पिटिशन फिल्म इट इज अ फीचर लेंथ फिल्म्स जी आसतली ही कॉम्पिटिशन फिल्मा खातीर आसतली। 25 शॉर्ट फिल्म्स फॉर द कॉम्पिटिशन एंड नॉन कॉम्पिटिशन स्क्रीनिंग हांचेय बी जातले। 3D इंस्टॉलेशन फिल्म्स फॉर द शॉर्ट डिस्प्ले आसतली। डिजिटल मोबाईल प्लॅटिनम आसतलो। इट इज अ गेम झोन, आर्ट गॅलरी, क्रिएटिव एक्टिविटी सेशन अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटी अलॉंग विथ दीट त्योय आसतल्यो। वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स फॉर द चिल्ड्रन्स लायक द इंटर स्कूल बॉलिवूड डान्स कॉम्पिटिशन्स, मास्टर क्लास अँड मिस बुलबुल फॅशन शो आसतलो। स्पेशल वर्कशॉप फॉर द टीनेजर्स अँड इज ड्रोन मेकिंग अँड ग्रीन स्क्रीनिंग युजेस हाच्या खातीर वेगवेगळ्या अशा पद्दतीचे कॉम्पिटिशन्स आनी ते ऑर्गनायज करतले। सगळे भुरग्यांक दिवपाचो प्रयत्न जाता। 10 ते 18 एजाची भुरग्यां 10 वर्सांचे वयर जवळ जवळ कितलीशी जवळ 26-27 स्कुलां आतां पर्यंत कवर केल्लीं आसा आनी तातूंतल्यान ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स म्हणजे 8 ते 10 हजार भुरग्यां ऑलरेडी म्हाका दिसता रजिस्टर जाले। आनी तातूंतय एक ताणें प्रपोजल दवरला की भुरग्यां बरोबर आवय बापूय येता। सपोज हे आवय बापाय कोणाकी समज फूल 5 दीस पळोवपाचें आहा पिक्चरां वन टायम 200 रुपया चार्ज करून दे कॅन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दॅट फिल्म फेस्टिवल। आवय बापाय खातीर सेपरेट प्रोग्राम आयोजन केलें वतलें। भुरगे पेरंटींग कशें करप, आतांचो इफेक्ट ऑफ ऑल दीस नवे नवे कितें इक्विपमेंट्स येता पळय ताचो भुरग्यांचेर परिणाम कसो जाता ते दाखोवन दिवप। कोण तरी येवन ताजेर उलयतलो अशे थोडे प्रोग्राम पेरंट्सां खातीर ऑर्गनायज केल्ले आसा। भुरग्यां खातीर जी पिक्चरां केल्या ती अत्यंत बरी पिक्चरां आसा आनी तातूंत थोडी पिक्चरां आमी रामायण महाभारत ह्या टायपाची पिक्चरां आसतलीं जाचो इम्पॅक्ट भुरग्यांक संस्कार दिवपाचेर जावपाक शकतलो। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, जवार बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।